येवकार हांव सुशांत गावस. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंय प्रदेश काँग्रेस फुल स्विंग इलेक्शन मुडात. बिरेस्तारा आदलो केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरमान घेतल्यो पक्ष वांगड्यांच्यो गाठी भेटी. सद्याक तरी नेतृत्व बदलना, युती खातीर दारां उक्ती, चिदंबरमान केलें स्पश्ट. स्वीकारतलो सनदींचे नवे अर्ज, पूण गरजेचे डॉक्युमेंट्स दिवचेच पडटले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे मयेकारांक नवे आश्वासन, पूण मयेकारांक प्रतीक्षा आशिल्ल्या क्लास 1 सनदींचेर मात कांयच उलयलो ना. पूर्ण हक्क दियात मयेकारांची मागणी. बिरेस्तारा किरकोळ सुवात आनी घोळटलो वारो. 27 ऑगस्टा मेरेन हजेरी लावपाक शकता जोगलांचो पावस, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पी चिदंबरमाच्या गोंय दौऱ्या उपरांत काँग्रेसीन मुखावेले विधानसभा वेंचणुकेचे दिकेन नेटान पावलां मारपाक सुरवात केल्या. गोंयांत काँग्रेसीच्या नेतृत्व बदलाचो सद्याक तरी विचार ना. तशेंच युती विशीं कांय तेंपान निर्णय घेतले अशेंय चिदंबरमान सांगलें. विधानसभा वेंचणुकेचे तयारे खातीर काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आनी फुडाऱ्यांनी हातीन हात घालून काम करपाक सुरवात केल्या. वेंचणुकेक तोंड दिवपाची तयारी करप हेंच आमच्या मुखार व्हड आव्हान आसा. गोंयांत सद्याक जें वातावरण आसा तें काँग्रेसीक पोशक आशिल्ल्याचें चिदंबरमान सांगलें. काँग्रेस विचारसरणीचेर जांचो विस्वास आसा तांकांच उमेदवारी दितले अशें तांणी सांगलें. फुडल्या सप्तकांत परत गोंया येवन इत्सूक उमेदवारांची भेट घेतलो अशें तांणी म्हटलें. I am only an observer. So actually, I can say I've come to observe you and observe everyone. And I'm very happy that I'm observer in Goa rather than anywhere else. There is a expectation that there will be a change in government and a new government led by the Congress party will be formed after the elections. If that is the expectation of the people of Goa, I want to assure the people of Goa that we will not disappoint you. We will present to the people of Goa a set of candidates who will be loyal, faithful to the ideology, hard-working, and will serve the interests of the people of Goa. My colleagues and I have assured all our workers one thing, that every decision concerning the elections will be taken in consultation with the active members in each block, which is the same as each constituency. Every decision concerning elections will be taken in consultation with the active members of the block or constituency, and that includes the Youth Congress, the NSUI, the Mahila Congress, the Seva Dal, the Minorities Wing, and all other wings of the party. And I'm sure as the workers have welcomed this announcement, the people of Goa will also welcome this announcement, and we will present a set of candidates who are worthy of the people of Goa. चिदंबरम युतीचेर उलयलो. युती विशीं अजून निर्णय घेवंक नाशिल्ल्याचें ताणें सांगलें, पूण युती खातीर दारां उक्तीं आशिल्ल्याचें तो म्हणटा. That is not the mandate now. Those are matters which will be discussed if necessary at the appropriate time. But at the moment, it is to get the party battle ready in all the 40 constituencies. No, they are welcome to meet me. Anyone is welcome to meet me. I'm sure they have met with other Congress leaders, including my colleague Dinesh Kundu Rao. If anyone wants to meet me, they're most welcome to meet me. I love meeting people. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष बदलपाचो विशय चिदंबरमा मुखार आयलो. ताचेर ताणें जाप दिली, हांगा कोणाक काडून उडोवपाक आपूण येवंक ना. I'm not here to replace anyone by myself anyway. So these are organizational matters which are discussed and decided at the appropriate time.
That is not my agenda. As I said, my agenda is only to get the party battle ready for the elections, and that is the task which my colleague Dinesh Gundurao, the 3 observers, and I have undertaken. गोवा 365 खातीर दोनापावलाच्यान समीप नार्वेकर आणि इर्शाद शेख. कस्टोडियन इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो प्रश्न आमच्याच सरकारान हाताळ्ळा आणि आमीच तो सोडयतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मयेचे सभेत घोषणा केली. परतून नव्यान अर्ज दिवपाच्या प्रस्तावाचेर विचार करतलो, पूण कायद्यात नमूद केल्ले तारखे आदलेच आनी डॉक्युमेंट्स आशिल्ले अर्ज स्विकारतले अशें ताणें सांगलें. पूण मयेकार अजून जाचे प्रतीक्षेत आसात त्या मयेकारांक पूर्ण हक्क दिवपी क्लास 1 सनदींचेर मात ताणें उतरय काडलें ना. मयेत कस्टोडियनाचो प्रभाव आशिल्ली जमीन विधानसभेत कायदो पास करून भाजपा सरकारान ताब्यात घेतली. पूण कूळ मुणकारांचो प्रश्न अजून सुटलो ना. सध्या दितात त्यो सनदी क्लास 2 सगळे अधिकार सरकारान राखून दवरल्यात. लोकांनी हाचेर वेळोवेळार आवाजय काडला, निशेधय नोंदयला. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मयेच्या दौऱ्यार आसलो. नव्या पोरण्या सगळ्याच घरांच्यो सनदी दिवच्यो असो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यांत आयला. ताचेर मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें आयकात. ती समिती माझ्याकडे समस्या खूप फावटी घेऊन आयल्या, सगळे सदस्य हांगासर आसा आणि सगळ्यो समस्या सुटूंक ना, बट सोडपाचो प्रयत्न आणि सोडल्या जर आसात जाल्यार आमच्याच सरकारान सोडल्या आणि बुडलेलोय सोडटलो हाची हांव खात्रीनिशी सांगता. आयज जर आमी कदाचित म्हाका दिसता 100 लोकांच्यो सनदी दिता, बरोबर आसा. उरलेल्योय सनदी दिवपा खातीर माझ्याकडे 2 प्रॉब्लेम तांच्यांनी मांडल्या. आमदारान आणि त्याच्या सगळ्या कृती समितींनी 2 प्रॉब्लेम मांडलेले. एक की त्यांचे 2 डॉक्युमेंटापैकी एक कन्सिडर करचो हे त्यांचा प्रॉब्लेम आसा. म्हाका खबर आसा पारंपारिकरित्या जे कितलीशीच वर्सां हांगासर रावताले त्यांचे कदाचित प्रॉब्लेम उरले आणि मागीर येवन कोण रावले तांचे प्रॉब्लेम कदाचित सॉल्व झाले असतले, बट तांचेर अन्याय जावचो न्ही हे म्हजें मत आसा. द सेम हाजेर सरकार विचारधीन आसा. ज्यो तुमची परत एकदा ऍप्लिकेशन्स घेवपाचो तुमची रिक्वेस्ट आसा, निश्चितच सरकार ताजेर विचार करतले. आणि परत एकदा फक्त हांवें म्हटल्या ज्यांच्याकडे डॉक्युमेंट आसा ती, ना जाल्यार आयच्या माझ्या स्टेटमेंटा वयल्यान ज्या एक्टात जी डेट आसा त्या डेटी पयलीचीच ऍप्लिकेशन्स, त्या डेटीच्या पयलीचेच डॉक्युमेंट असलेली ऍप्लिकेशन घेतली वयतली. नवीन डेटीक न्हय, डेटीत बदल जावचो ना. डेट ही ज्या कायद्यान इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी आम्ही करता असताना जो स्थलांतरित हाच्या खातीर जो कायदो हाडला त्या कायद्यात जी डेट आसा ताच्या पयलीचे डॉक्युमेंट कन्सिडर करून ऍप्लिकेशन्स परत एकदा घेतली वयतली. आणि दुसरी गजाल, तुमकां हे डॉक्युमेंट्स तुमकां ह्यो केसीस सगळ्यो बिचोलेच्या आमच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसात जाय. निश्चितच आम्ही परत एकदा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसात ताची सोय करता, जेणे करून आमकां लोकांचे विषय सुटलेले जाय. नव्या कायद्यात 2014 आदली घराच कायदेशीर मानतले अशें सांगलां. दर वेंचणुका आदी सनदी भेटयतात, पूण मयेकारांक पूर्ण हक्क दिल्ले नात. देखून अजूनय आंदोलनां चालू आसात. मये भूविमोचन समितीन ग्रामसभेत थाराव घेवन कांय मागण्यो केल्ल्यो, त्यो मानून घेवंक नासल्यो. सुरवेसावन आंदोलनात आसलेलो भाजपाचे आमदार वेचून हाडपाक वावुरलेलो आनी आतां समितीचो अध्यक्ष जाल्लो सखाराम पेडणेकरान हाचे आदीं मांडिल्लें वास्तवय आयकुया. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांनी एकदा आमकां सांगलेलें की तुमचो आमदार हाडा मयांत, मागीर हो प्रश्न सुट्टलो म्हणून. तेका लागून आमी झटोन मयाचे 2 आमदार दिले. ह्या 2 आमदारांनी जवळजवळ 15 वर्साची कारकीर्द पूर्ण केली, जाल्यार त्यांच्या कारकिर्दीन हो प्रश्न चडीक लागलो ना. आयज 3रो आमदारूय दिल्लो आसा. मया भायलो हाडून हांगासर बसयलो आनी तेका लोकांनी दोळे धापून तेका मतां मारली. आनी कित्याक लागून मारली तर मयेचो प्रश्न सुटचो म्हणून. जे कलेक्टर किंवा जे कार्यवाही ह्या प्रश्ना संदर्भात जाता, जे आर्ग्युमेंट जाता ते दिवचले किंवा मयेच्या पंचायत कार्यालयान हांगासर जे कायमस्वरुपी एक ऑफिस उक्तें करून ते हांगासर जावची आणि ह्या कामाची अंमलबजावणी आसा ती बेगिनान बेगीन जावची अशें ठराव आयच्या ग्रामसभेन पास केल्ले आसा. सनदींनी मुणकारांक पूर्ण हक्क दिवंक नात. दरेके गजालीक सरकाराची परवानगी घेवची पडटली. सादी दुरुस्ती केल्यार उपजिल्लोधिकाऱ्याच्यो नोटीस येतात. देखून पूर्ण हक्का खातीर मयेकारांचो संघर्श चालूच आसा. देखून सेगीतपणान क्लास 1 सनदीची मागणी करत आयिल्लो हे चळवळींतलो वावुरपी काशीनाथ मयेकार कितें म्हणटा पळयात.
आज मय मतदारसंघान माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचो दौरो आसा. त्या अनुशंगान मये गांवचो जो प्रलंबीत प्रश्न आसा स्थलांतरीत मालमत्तेचो हो अजूनय सुटलेलो ना. नवीन कायदो केल्या उपरांत ज्या पद्दतीन मयाच्या लोकांक सनदी मेळपाक जाय आसल्यो ती प्रक्रिया जी आसा ही सामकी संथपणान चल्लेली आसा. हांव आजचे घडयेक मुख्यमंत्री श्री सावंत हांकां विनंती करता की निवडणूक येवच्या पयलीं येणारी 2022 जी निवडणूक आसा ही निवडणूक जावच्या पयलीं आमच्या मये कस्टोडियन प्रॉपर्टी जितले म्हणून लोक आसात त्या सगळ्या लोकांक सनदी दिवपाचें काम जे आसा हें मुख्यमंत्र्यान करचें. सद्या क्लास 2 सरकार आमकां दितात, पूण आमची मागणी आसा की आमकां क्लास 1 ची सनद जी आसा ही मेळपाक जाय. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार. पेट्रोल आणि डिझेलाच्यो गाडयो 10 ते 15 वर्सां उपरांत भायर उडयतले. सीएनजीचेर आधारीत गाडयो हाडटले, वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. तशेंच पेट्रोलियम कंपन्यां वांगडा कबलात करून गोंयांत चार्जिंग युनिट उबारतले. चार्जिंग स्टेशनां खातीर सगळ्यांत उणो दर दवरतले अशें काब्रालाचें म्हणणें. इंडियन ऑयल, अदानी गॅस आणि HPCLन सेटअप केल्ल्या कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस पंपाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार काब्राल उलयतालो. ह्या पंपाक CNGची पायपलायन कनेक्ट केल्या. गोंयांत स्लो चार्जिंग स्टेशनां उबारल्यात. आतां ह्या स्लो चार्जरांच्या जाग्यार फास्ट चार्जर घालतले. दर एका पेट्रोल पंपाचेर इलेक्ट्रीक वाहनां खातीर फास्ट चार्जिंग स्टेशन आसचें हे खातीर हे यज्ञ अशें तांचें म्हणणें. रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर जो आमी देशभर जगभर उलयता आनी आमी आतां जे गाडयो जे तुमी आमची ड्राफ्ट पॉलिसी पळयल्ली आसा इट इज ऑलरेडी इन अ ड्राफ्ट स्टेज आनी इट इज कॉमेंट CII पयले कॉमेंट केला आनी कोण म्हजे कडेन अपॉइंटमेंट सोदता. सो आवर इंटेंशन इज ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट एटलीस्ट 10-15 years vehicles should be phased out of petrol and diesel and come out with new cleaner fuels. We are also in tie-up with SPCL and IOCL and BPCL for charging stations in Goa. So initially they have launched a slow charging station already, but now they have been told to upgrade it to fast charging station. आज लोकांक टायम ना 8-8 वरां 6-6 वरां गाडयेक चार्ज करपाक. पेट्रोल कशें येवन भरता 500 रुपयाचे घाला 200 रुपयाचे घालता रोखडे घालता आनी वयता फुडें. So like this type fast charging station is what we are looking at, and HPCL is committed also to put fast charging station in all the fuel stations in Goa, and electricity department is committed to them to give them the just derived tariff which was passed yesterday in the cabinet, which is a very lowest tariff in the entire country for charging stations. And we also want to keep lowest tariff for commercial charging stations in the entire country. We will be much less than anywhere, especially Delhi, where it is almost 20 rupees and 18 rupees per unit. Here it will cost only hardly 8 rupees per unit. They boast of so many things and talk to me. लायटीच्या बिलावेले टॅरिफ सरकार फारीक करतले. सरकार वीज खात्याक 120 कोटी रुपया दितले. हे बाबतीत प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाची बसकेत घोषणा केल्ली. हे विशीं दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान ट्वीट केलां. ताचेरय निलेश काब्रालान उतरांचे फार पेटयल्यात. Yesterday also I could not be for the cabinet because I was not well, but I saw the statement made by him in Delhi saying that he don't know for last. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आता अर्ध्या पगाराचेर जरी तुमकां भागोवचें पडलें तरी वाऱ्यार सोडचें ना. तुमचो प्रस्न सोडोवपाक आमी समर्थ आसात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सेजा गोवाच्या कामगारांक आश्वासन दिलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा मये मतदारसंघाचो दौरो केलो. ह्या वेळार सेजाच्या कामगारांनी ताची भेट घेत कामगारांच्या पगाराचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्ली. अर्ध्या पगारात आमचें भागना, भुरग्यांचें शिक्षण आनी बाकीचो खर्च भागना, देखून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हातूंत लक्ष घालचें ताणें मागलें. आमदार ताका आमी मेळ्ळे आनी तेणे आमकां खूब सपोर्ट केलो. त्याच बरोबर आमचे राजेश पाटणेकार हेका मेळ्ळे आनी तुमी आमकां तेन्ना आश्वासन दिलें की म्हणून खंयच कामगारांक मायने दिताना आपण कामगारांक खंयच वाऱ्यार सोडटना आनी तेंचे अन्याय करून दिवचो ना. आपण कितें ते विचार करतलो म्हणून आयज जे आमच्या कंपनीन आमची आयज जे हावस सॅलरी केल्या ती लिगल केल्ली आहा. कोणाकूच सरकारचें परमिशन घेवना. तरी आसतना आयज आमचो अर्धो पगार आज आमची भुरगीं शिकता. आमी आयज जगपाचें कितें, खावपाचें कितें, भुरग्यांक कशें शिकोवपाचें आयज मायनी ऑप्शन जातले. आज तुमी आमी एप्रिशिएट करता
तुम्ही धाडसेन सांगले की म्हणून 3 महिन्या पयलीं मागणी सुरू जातल्यो आनी आमकां आशा आहा 3 महिन्या मागणी सुरू करतलो तेन्ना हाच्या खातीर ऑप्शन जातले किंवा कंपनीचो भरपूर आमच्या सारमनचे जेटीर पावडर आसा तेन्ना आमचे भितर प्रोविजन करचें आनी आमचो सॅलरी आमकां फूल करची आनी आमकां हे कामगारांक आमच्या भुरग्यांक दिलासो दिवचो. एक गजाल मरे आमी सातत्यान हांव आसत राजेश पाटणेकर आसत किंवा प्रवीण आसत हे कंटिन्युअसली तुमच्या फाटल्यान उबे रावल्या म्हणून तर एटलीस्ट म्हणजे पयलीं फूल सॅलरी आनी आतां हाफ सॅलरी ना जाल्यार थोडे कडेन थोड्या कंपनींनी बऱ्याच जाणांची वाटूय लायल्या बरेच कडेन लायल्या. पण एक गजाल सांगता सरकार पुराय पद्दतीन तुमकां जो न्याय दिवपाक जाय पयले ताच्या खातीर 100% हांव प्रयत्न करता. आमी ऑक्शन आनी बाकी सगळ्यो एक्टिविटी करतलोच. मदीं एकदां परत तांकां आफोवन हाडटा आनी हे रिजॉल्व करता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. सगळे तरेच्यो सुविधा आशिल्ल्या दर्यावेळांकूच ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेट मेळटा. संवसारीक पावंड्या वयल्या पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर एकाद्या बिचाक ही सर्टिफिकेट मेळप फायद्याचें. हे नदरेन बायना बिचाक आयडेंटिफाय केला ताका घेवन राजकारण करचें न्हू निलेश काब्राल म्हणटा. जाल्यार उदरगतीची कामां करचे आदी कार्लोसान पार्टीक विश्वासात घेवचे असो मिलिंद नायकान ताका सल्लो दिला. संवसारांतल्या हेर दर्यादेगा प्रमाण गोंयच्यो दर्यादेगोय ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशना अंतर्गत हाडपाचे यत्न चल्ल्यात. वास्कोचो बायणा बीच आयडेंटिफाय केला. ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन म्हटल्यार दर्यावेळांचें खाजगीकरण. खाजगीकरणाच्या नांवान निर्बंध हाडून थळाव्यांचें स्वातंत्र्य आनी हक्क कोचून घेतले असो काँग्रेसीचो थळावो फुडारी संकल्प आमोणकरान आरोप केल्लो. ताचेर वीज मंत्री निलेश काब्राल आनी वास्कोचो आमदार मिलिंद नायकान प्रतिक्रिया दिल्यात. आदी आयकुया संकल्पाचो आरोप. आमकां गोंयकारांक ते बिचाचेर वयपाक मेळपाना, एंट्री मेळपाना. आमी सुद्दां जर थंयसर एंट्री करतले जाल्यार आमकां पे करून एंट्री करचें पडटलें. थंय दर्यान जर न्हांवपाक वयतले आमी जाल्यार न्हांवपाक सुद्दां आमकां पे करचें पडटलें. थंयसरल्या रेस्टॉरंटान वयतलो जाल्यार रेस्टॉरंटात खावपाचें सोडून रेस्टॉरंटान भितर वयपाक पे करचो पडटलो. टॉयलेट यूज करपाक पे म्हणल्यार थंयसर कितेंच म्हणटा तें फ्री आसपाना. हेज्या भितर जर कोण जर मेजर सफरर आसतले जाल्यार ते थंयसरले आमचे स्थानीक फिशरमॅन जे लोकल फिशरमॅन थंयसर आपलो धंदो करता, पोट भरता, आपली फॅमिली पोसता, ते फिशरमॅन थंयसर काबार जाले. कित्याक फिशरमॅनाक आपली स्वताची बोट बिचाचेर हाडपाक मेळपाना. तांकां थंयसर ते एरियेन बायणा बिचाचेर फिशींग करपाक मेळपाना आनी तेच्या लागून तांचो आख्खो धंदो काबार जातलो. तेंची जी फिशरमॅनाची घरां आसा वॉर्ड नंबर आमचे 7, 8, 9 हे तिनूय वॉर्डाक हे लागता. म्हणल्यार आमचे देस्तेरो टू कोनशेर पर्यंत जाल्यार थंयसरले जे लोक आसा तेंची घरां जी आसा थंयसर ती घरां थंयसर ती डेमोलिश करतले. बायणा बिचाचें ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन जालें जाल्यार नुस्तेकारांच्या हक्कांचेर हावळ येतलो. हक्क वयतले हे सगळे आरोप निराधार. जाल्यार ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाचें समर्थन करतना आयच्या ऑनलायनच्या काळांत हे सर्टिफिकेशन पर्यटकांक गोंयांत हाडपाक फायद्याचेंच थारतलें अशें काब्रालान सांगलें. जाल्यार मिलिंद नायक म्हणटा कार्लोस हें काम करता आसत जाल्यार ताका येवकार, पूण हें करपाची घोशणा केल्ल्या कार्लोसान पार्टे कडेन आदी उलोवचें मागीरच फुडें वचचें. आयकात. This particular beach, world over, this particular beach has this many facilities, and only if these facilities are there on the beach, then only it becomes a blue flag, and the tourists prefer to go to a blue flag destination because it has got all basic facilities what a tourist desires to go. Now, what is the political crux of this? I don't know. I am aware that the blue flag certification, when I was chairman of Goa Tourism Development Corporation, we had initiated Miramar Beach. That was the first beach was supposed to be taken. There also there was some issue. Ultimately, Goa being a touristic destination, you can't keep on telling that we are not going to be in part of the world tourism. Tourism today, we have to be part of the world circuit, where tourists see today online tourism is far more sold than actually today we don't have travel agents. Today our airline tickets are sold online, and today everything is online, and people see the blue flag certification. The controversy which has been created is only by opposition because this is the time of elections. People should not get bored-bodied. There is no commercialization of the beach. The beach is maintained by the government only, and nobody is going to come to beach. If nobody wants to happen and they want to take Goa to a backward level, it's for the people of the state. The entire beach is divided. The fishermen is allowed to unload their fish entire beach. There is one part designated for water sport, one this for swimming. So every beach is demarcated, and there's no anybody is able to come on the beach. There's no problem. That is in India, there are already 22 beaches which have blue flag certification, and they are doing wonderfully well. People are going, hoarding there, means tourists from abroad, foreigners and people who are coming to visit these destinations are going to these beaches because of the certification.
There are so many beaches in India which have already been certified, and there is no restriction to anybody. People can go and see themselves. माझ्या काय तातूंत उलोवपूच जावंक ना, कोणाक काय सांगूंक ना, खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन उलोवंक ना. तेणी आपयले बसयले, कालूच आमचोच न्ही, आमचोच भावतो, आमचोच कार्यकर्तो, आमी खऱ्यान कार्यकर्तेच म्हणटा आनी आमचोच आमदार आमच्या पार्टीचो. ताका दिसलें की बायलां थोडेशें डेव्हलप करचें म्हणून किंवा ब्लू फ्लॅग घालचो म्हणून. म्हाका एक्चुअली ते ब्लू फ्लॅग म्हणजे कितें तें क्लियरली हांवें अजून अंडरस्टँड जावना. सो म्हाज्या मतदारसंघा खातीर कितें जर जाय पडलें जाल्यार तें पयलीं हांव अंडरस्टँड जाता. आमच्या अध्यक्षांक आमी टिमीक घेता आनी बसता, डिस्कस करता आनी मागीर ते कितल्या पर्यंत लोकांक बेनिफीट जातले ते चिंतता आनी काम करता. अशें आतां पर्यंत केल्लें प्रोजेक्ट आहा. इम्पॉर्टंट गोश्ट तितूंतली कित्याक इलेक्शनाक जर 5 म्हयने आहा न्ही जाल्यार आमी चिंतता ते कार्यक्रम म्हणजे आमी चिंतता तें डेव्हलपमेंट ह्या 5 म्हयन्यान येवंक शकना खंयच्याच मतदारसंघा खातीर. ताका प्रोसेस आसता. ते 4-5 म्हयन्यान जायना. आतां कालूसान खंयच्या उद्देशान केला आनी ताका हांगा बायणां जर करपाची आनी 5 म्हयन्यान करता जाल्यार ते वेलकम. तेणी करून घेवचें, पार्टी कडेन उलोवचें आनी तेणी कोण तो लिडर आहा दुसरो ऑपोजिशन ताका तेणी आन्सर करचें. हांव कितें करपां. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 26 ऑगस्टाक राज्यभरात किरकोळ सुवातांनी जोगलायत आनी गडगड घालत वादळी पावसाची शक्यताय आसा. 27 ऑगस्टा मेरेन पावस हजेरी लावयता. हे मजगती गोंयांत चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. 26 ते 29 मजगती 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगान वारो व्हांवूं येता. हो वेग वाडून वरा फाटल्यान 60 किलोमिटरा मेरेनूय वचूं येता. ह्या काळात नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत आपली बोटी व्हरच्यो न्हय, हवामान खात्यान सादूरतायेची सुचोवणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळया भलायकी. सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.